जय श्री देवी कामाक्षी, जय तू जय श्री देवी कामाक्षी. शिरोडा कामाक्षी देवस्थान अंतू कारणीक कितलस म्हळ्यारी हांगा हिंदू धर्म हिंदू संप्रदाय फॉलो करतल मात्र नाही, GSB लोक मात्र नाही, विंगड धर्माचे अन्य धर्माचे वरके येऊन देवालयाची त्यांनी आराधन करतात देवालय. I got a dream that in the temple I am signing some receipt, and that was the dream what I got of this temple. And I said, "Arey, I have to go to that temple. She's calling me that I have to sign over there." इतो GSB ऑडियन्सांक नमस्कार. हांव शिरोडा कामाक्षीक आमगेले सगळे टीम आम्ही हांगा आयिल्ले आसा ती. आम्ही हांगा आयिल्ले तेन्ना शिरोडा कामाक्षी देवालय कारणीक सकडा गोत्तशिल्याची जाल्यार भटमामाल्या तोंडान ते आयल्यार वेद जाता. हांगाचे कारणीक सकडा कळता म्हणाल विशयार आम्ही भटमामालेगी वेदमूर्ती श्री विनय भटमाम हांनी गोवाचेची हांनी आतां शिर्डी कामाक्षी देवस्थाना बगे हांगा कारणिका बगे आनी मुख्य जावन हांगा अन्य धर्माचे मस्त जन कसले हांव ह्या वपास तुमकां अन्य धर्म म्हणटास म्हळ्यार सनातन धर्मान तूं आमकां कितलो अवकाश आसा म्हळ्यार ह्या एक धर्माक एक जातीक एक पंथाक बांदून घालल धर्म न्ही. ह्या धर्मान तूं आलिंगन आसा. आमी कितले जन देवाले शरणार येतात तितले जनाक आमी देवाक शरण दिवत तितलो व्हड मन आशिल्लो देव आमगेलो. त्या शिरोडा कामाक्षी देवाल बगे तुमी एक आमगेले विवर्स सांगता म्हूण निमून घेता. फस्ट जावन देवाक तशेंच आमगेले स्वाम्याक तशेंच हांगा आशिल्ल्या अधिश्ठीत आशिल्ल्या कामाक्षीक नमस्कार करून यूथ ऑफ GSB हांगेल्या तांगेल्या विशेष करून शिरोड्या कामाक्षीक देवाचरण सुद्दां आयिल्ले कडेन कामाक्षी उत्सव म्हणजे हांगा दर अमाशेक लोक जन येते आसत. अमाश्या म्हणले की तिका प्रीत इतर देवळांक कसलें ना जाल्यार हांगा येवची उत्सव मातशी कामाक्षीक अमावास्या म्हणून सांगिल्लें आसा. अमासेक भावीक लोक मस्त येतात. तांगेल कसं म्हळ्यार ह्या देवा समाजाक ह्या देवा कोण आसा की इतर भायल समाजाक ती जास्त प्रिती म्हळ्यार तिणें एक पाटी मागले की ती दिता जाल्यार आमी 10 पाटी मागल्यार बी दिना तशें तिगेलें हें आसा. व्हडूक आसा म्हणून लोक जन इतर जन जास्त येते आसत, आमगेले लोक कमी येते आसत. सारस्वत आसूं अन्य आसूं इतर लोकांक ती सामकी प्रीत जाल्ल्यान तिगेलें हांगा अमावासेक भारी प्रीत. आज विशेष करून शिवरात्री उत्सव आमगेलो चतुर्दशी आनी शिवरात्री एक जाल्यार वयर ढोलार उत्सव म्हणून जाता.
रायेश्वर आणि कामाक्षी एक जोडेन वचून वयर ढोलार उत्सव थंय हांगा बसता. ढोलार उत्सव जाल्या नंतर दोन्ही देव आयच्या दिसाक म्हणजे चतुर्दशी दिसाक थंय रायेश्वरात सानिध्या एक रात रावतात, जोडेन रावतात. अशें खंय ना उत्सव. परत येवन दुसऱ्या दिसाक अमाशे हें जाल्या नंतर अमाशे दिसा परत त्या स्थानार तिगेले हातू वचून रावतात, सानिध्या रावतात अशें एक दीस. तशेंच अमाशे पर्व काळाचेर फाल्यां दिसाक म्हणजे उत्सवाचे जात्रे दिसाक अमासेक परत रात्री कीर्तन असता. कीर्तन जाल्या नंतर परत ढोलार उत्सव सकल आसा. ते ढोलार उत्सव जाल्या नंतर खामपेड्या पूज आसा. तशीच नौकारोहण उत्सव म्हणून जालो होता. ते नौकारोहण उत्सव जाल्या नंतर कामाक्षी लालकीन बसता, रायेश्वर रथा बसता पाडव्या दिसाक. हे जत्रे उत्सव आसा. विशेष जत्रे उत्सवाक दोन्ही ते लालकीक बशिल्ले कडेन रथा बशिल्ले, रथ नाचयले वता सकाळी. तशी येवन रायेश्वरा फाटल्यान येवन बसता, कामाक्षी फाटल्यान येवन बसता. सांजे वेळार रथ नाचोवन 3 घंट्याक 6 घंट्याक रथ भितर वता, रायेश्वर वता, कामाक्षी भितर वता. हे अमावासेचो 2 दिसाचो उत्सव जाता. रात्री वेळार इतर लोक म्हणजे भाविक इतर लोक आले, तांगेले ठरावीक आसात. कुंभार, घाडी अशे नांवाचे नायक, पागी हे जन दिवजां तांगेले बायलां ओटू श्रृंगार करून दिवजां म्हणून पेटयतात. कळ्ळें. चंदाईन उत्सव पळयता त्या दिसाक रात्रेचो 7 घंट्याक सुमार जाता. रात्री 1 घंटे पर्यंत उत्सव आसता. ती ओट्टू बायले दिवज घेवन देवा कडेन वचून देवाक कसं की वर्सा 1 दिसाचें हें म्हणजे ती 4 दीस उपास आसता तांगेले. शिवरात्रीक तांगेले मूळ पुरुषा कडेन ती पेटयली वता दिवजां, ती 4 दीस उपास आसत. ते दिवज जाल्यार उपोशण सोडना ती. तशी ती जन आचरण करते आसत. ते एक दैवी शक्ती आसत, कसं की तांगेले प्रारब्ध आसत कसं की म्हणून कळना जाल्यार बी देवाल अनुग्रह आसा म्हणून ती करते येताच. तशीच पाडव्या दिसाक होर म्हण करतात. नवीन लग्न जाल्ल्यांक होर भेट केल्ले वता. तशी ते होर म्हण तांगेले जातीच्या लोकांक होर केल्ले वतात. अशे जात्रे प्रोग्राम. मागीर 2 ते 6 पर्यंत उत्सव आसता. 6 पर्यंत म्हळ्यार रात्री वेळार सांजे वेळार पालखी उत्सव आनीक नाटक हे 6 पर्यंत चालू आसता. आनी दर अमासेक भावीक कसो लागून हांगा येता की म्हळ्यार तागेलें काम जावका, विशेष करून संतती संबंधी आसत, तांगेले कसले लग्ना संबंधी आसत, शिक्षणा संबंधी आसत, चेडे भुरगे जावका म्हण आसत. अशी ओट्टू कारणी करून 1 अमास की 5 अमास की 10 अमास की ते करून येता. आमगेल्या हिंदू धर्म पद्दतीक अमास निषिद्ध म्हणून सांगिल्लें आसा. खंयच्याक अमास ग्राह्य धरनात. अपशकून कसले हे अपघात म्हणजे जनन जाल्ल्याक पासून अमास ग्राह्य धरनात. ताका शांती की हें केल्यार समजता म्हणटा. पूण हांगा देवा कडेन अमास प्रीत जाल्ल्यान लोक मस्तूल जन येतात. आनी ती सपना वचून सांगते आसा म्हाका येवन भेट म्हणून. तेन्ना तो देव प्रत्यक्ष थंय ताका उलो मारले कडेन खंय आसूं भावनेन मनेन उलो मारता की तो तागेलें काम जाता म्हणून तो देवा कडेन येवन प्रार्थना करून मागणी करून वता. अशें हांगा एक आख्यायिका आसा आनी प्रचलीत चालू आसा परंपरा. आयच्या दिसाक देवज्ञ समाजांचे तांगेले पुण्यवाचन फाल्यां तांगेले मूळ पुरुशाल थंय वयर 12 कलश तपन विधान आनी परत तांगेले हांगा उत्सवा अंतर्गत नवचंडी विधान हे महाशिवरात्रीच्या पर्व काळार जाता. हे तांगेल्या समाजा तर्फे आसा. आमगेले हांगा महाशिवरात्रीच्या म्हणजे अमावासेच्या दुसऱ्या दिसाक 200 केणी म्हणून तांगेल्या थंय तांगेले नौकारोहण उत्सव जाती आसा. इतले हे भाविकान हांगा येवन देवदर्शन करून गेल्यार जाता म्हणल्याक ती कामाक्षी पुरसून आयिल्ली कामाक्षी देव बरोबर. बट मामान मस्त चंद रितीरी अन्य धर्माचवरकय कितले देवाल सेवा करता ती, देवाल्या सेवेन तूं कशी तांणी भाग घेता ती. आनी मुख्य जावन अमावासे दिवस आमी अमावासे दिवस विंगड कडेन कसले सेवा करनी जाल्यार रे हांगा शिरोडा कामाक्षी देवाक अमावासे दिवसूची विशेष उत्सव जाता म्हणल्यार एक विशय आमकां सांगिल्लो आसा. हांव भटमामाक धन्यवाद सांगता. युथ ऑफ GSB हे व्हिडिओ पळयले तुमकां सर्वांक वरके धन्यवाद सांगता. धन्यवाद. युथ ऑफ GSB ऑडियन्साक नमस्कारू. आमी आतां मस्त कारणीक आशिल्ले श्री शिरोडा कामाक्षी देवीले देवस्थान आयिल्ले आसा ती. आमी हांगा येतनाची आमकां एक 3-4 जाणांन सांगलें शिरोडा कामाक्षी देवस्थानान तूं कारणीक कितलोसो म्हळ्यार हांगा हिंदू धर्म हिंदू संप्रदाय फॉलो करताल मात्र न्ही, GSB लोक मात्र न्ही, विंगड धर्माचे अन्य धर्माचे वरके येवन देवाले की तांणी आराधन करता ती देवाले तशीची देवाले भेट घेवचे येता ती म्हणून आमी ते सोदून घेवन येतना
देवानं दाखोवन दिलं म्हणके म्हाका बर्नी झेवियर आनी तशीची तांगेल्या बायल सलिटा झेवियर आनी दोग जाण मेळ्ळी तांगेलोट्टू तांगेले फ्रेंड छाया पुरी हांणी वरके आसा ती हांव तुमकां आमगेल्या कार्यक्रमाक स्वागत सांगता सर तुमकां हांगा येवन देवाले भेट घेवन देवालेगी आराधन करून मना कितली खूश मेळटा आनी हांगा आयले निमित्त तुमकां कितलें चांग जाला म्हणून आमगेल्या विवर्साक सांगता म्हूण निमून घेता. पयलें हांव सांगूंक सोदता हांव हे देवळांत म्हजे भुरगेपणी सान जावपणी सान हांव हांगा येता. म्हगे आवय बापूय म्हाका ती पयलीं येताली आनी मागीर हांव तेजे फाटल्यान आयज हांव इतलो व्हड जाला पूण परतून परतून ती म्हाका हांगा आयज पासून हांगा घेवन येता आनी आतां मागीर आवय बापूय भायर पडला पूण तेजे फाटल्यान सेकेंड जनरेशन हांव हांगा एक येयत आसा आनी वर्सा आनी म्हयन्याक हांव हांगा भेट दितां कित्याक खम्मश्की सायबिणीची आमकां खूब मोग आसा आनी ती आमची कुलदेव जावन आसा आनी हाकाच लागून आमी तेजेर सायबिणीचेर विस्वास दवरून आमी हांगा आमी येता. हांव आयकलो तुमकां एक 2 दिवस फुडें एक ड्रीम आयलें म्हणून हें ड्रीम कसो न्हय तुमकां कशी हें इम्पॅक्ट जालें म्हणून आमगेले विवर्सा सांगेत वा. I, Miss Salita Xavier, I come over here in this Kamakshi temple after I got married, and that's what how I started coming to this Kamakshi temple over here. And we always did lot of offerings as my husband used to come, my mother-in-law used to come, father-in-law used to come, so I also started coming with them. And then I'm running a business, I'm running a school called Kids World Pre-Primary and Liberty Primary School. So in the name of that, I always give the offering once in a year over here. Earlier I was running as an Euro Kids, so I changed the name after the COVID. I given up the franchisee and I named like Kids World Pre-Primary and Liberty Primary School. And I was just cool in my way, like so suddenly just 2 to 3 days back I got a dream that in the temple I am signing some receipt, and that was the dream what I got of this temple. And I said, "Arey, I have to go to that temple. She's calling me that I have to sign over there." And that's how I told my husband and my friend. I shared about my dream and I told her I wanted to visit to Kamakshi temple. She literally came into my dream. She's calling me and I have to do my offering over there. And that's what I brought her also with me today. That's all. So तुम्ही ऐकली देव स्वप्ना येवन देवस्थानांतू सेलिटा झेवियर हांणी रिसीट सायन करचे स्वप्न पडता तांकां त्या स्वप्न निज जाता. आज येवन तांणी देवाले सेव करून रिसीट सायन केला म्हूण हांव लेखता. तशीची छाया पुरी हांणी वरके आसा ती हांणी सेलिटा झेवियर हांगेले फ्रेंड. Is this your first time or you are coming here from a long time? This is my first time and I am thankful to Mr. and Mrs. Xavier that they got me here. The thing is I have visited many of the temples and this is the first time in this ambience of Goa I am here and I am thankful to them. Which place are you from basically? I am from Pune. Pune. Yes. And yes, it's really a grateful thing for me having a darshan on auspicious day today on Shivratri, and I'm really privileged. Thank you. So तुम्ही ऐकली पुणे दोकून शिवरात्रीचे पर्व कालारी सेलिटा झेवियर आले देवाक सेव जातना तांगेल फ्रेंड छाया पुरी हांणी वरके हांगा आयिल्ली आसा ती. हांव तुमकां सर्वांक धन्यवाद सांगता. आमगेल व्हिवर्सांक तुम्ही तुमगेल एक्सपिरियन्स तशीची तुमगेल मना आशिल्ली सांगिल्लें हांव धन्यवाद सांगता. युथ ऑफ GSB ऑडियन्सा देखून तुमकां धन्यवाद. थँक्यू. Thank you. श्री शिरोडा कामाक्षी देवस्थानांतू युथ ऑफ GSB टीम आसा. हांगा आमी विशेष जावन देवाल्या कार्णिका विशयारी उलयता आसतना आमकां विशेष भजक वृंद मेळ्ळेलो आसा. शिवशंकर भट आनी तांगेल्या धर्मपत्नी शिल्पा भट हांगेलोट्टू ज्योती पै आनी 3 जण तांगेले अनुभव आमगेलोट्टू शेअर करूंक आयिल्ली आसा ती. शिल्पा भटीण मायेक मस्त हांगा कार्णीक मेळ्ळेलो आसा. ती मस्त देवाक नमगून आयिल्ली आसा. तीक मस्त अनुभव मेळ्ळेलो आसा. ते अनुभव आमगेले युथ ऑफ GSB ऑडियन्सा वट्ट शेअर करता म्हूण निमून घेता.
बघा हांव सगळ्यांक खंय गेले रे हांव देवाक एकच सांगचें तुम्ही एक पडी कामाक्षी माता यायची आणि तिगेले एक पडी तिका एक पडी खाली कसनी सांगल्यार पळय तिका एक आम्मा म्हणल्यार ती पुरो चेडवाला आयकता आणि तुमकां कसनी कांय नज असल्यार तुमी कोणा निमको काय म्हणला आम्मा म्हाका कांय नज म्हणल्यार रात्री ती येवन तुमगेले पाट पेशयता इतले एक अनुभव असो म्हळ्यार खंयचे विशयान तूं पळय आतां हांव अमोशा दर आनी तुमगे लागीं दुड्ड नसता अमोशा येवचें असो दुड्ड ना म्हळ्यार ती खंय दुखून दुड्ड आडयता हें कळ्ळें आमकां आमी खाली लेखचे आमी खाली नांवां पुरतो मनश पण ती खंय ना खंय दुखून आमकां दाखयता कसनी कश्ट आसल्यार पळय त्या टायमार आमगेले येदूर आसा आतां आमी आत्ताची जस्ट आरती बसतना विनायक भट मामाला हाता एक प्रसाद आशिल्ले हांव म्हणलें आम्मा हें प्रसाद म्हाका मेळ्ळा री म्हाका दिल्या री तितल्यान तो मना सांगतना भट मामान आमकां दोगांल्या हाता उंडो आनी हें फूल दिला म्हळ्यार तें आम्मा पावता म्हणून सगळ्यांक मनान तूं कश्ट आशिल्ले कश्ट त्रास जाता तशें एक पडी हांव सगळ्यांक सांगचें एक पडी आम्मा लागीं हें तुमगेले कश्ट सांगे पुरो अनुग्रह जाता बस विंगड कांय ना म्हाका जो अनुभव आयला म्हळ्यार म्हाका लिटरली सांगू हांव नेला दुखून हांव वयर आयलेली मनीस म्हळ्यार मुगेले बामणान 2002 कंपनी बंद जाला चेडू बजी सान आशिल्ले म्हाका गोतू ना कसन जातलें म्हणून पण ह्या अम्मान म्हळ्यार तूं कांय भिवू नाका पुता तुगेल्या आज मुगेले दोनी चेडू एकदम लायक पोस्टार असो आनी लायक कंतू असो आनी आमी दर अमुशांक येताची बस जय कामाक्षी इतलें म्हूण आमी धन्यवाद करता तुम्ही हांगा व्हर्डीक जायनी आशिल्ली म्हाका 1985 अंतू 1985 हांव आयलेली त्या टायमार एप्रील मे टायमार आयलेली 1985 येताना म्हाका हांव सिनियर सिटीजन आवटू आयलेली येताना भट मामान म्हणला हें नारळू फूल दिल्ले मुगेल्या हातां म्हणल्यार हेंच कुलदेव तुगेले पुता म्हूण म्हणलें हांव म्हाका तेन्ना गोतू ना बिकॉज आय वॉज 22 हांव 22 वर्सां आशिल्लें घरकर गेल्ले कुळ्या आम्मान एक 5 सोयरीक हाडलेले ते 5 सोयरीक ते जुने काळान तूं 5 तांदूळ काडी म्हणून म्हणलें त्या 5 तांदूळान तो हांग गेले नंबर आशिल्ले येताना पळयता इथं हेंच मुगेले कुलदेव म्हळ्यार आनी दनपारां कश्ट आसतना म्हाका एक भटमामान सांगलेलें की तुगेले कश्ट आसना पारायण करी हांव भटमामा पारायण करच्याक दर म्हयने जायना दर म्हळ्यार 9 दीस जायना कांय नाका तूं एकूच दीस दवरी आज 25 वर्स जाला मुगेल्या घरान तूं विदाउट फेल हांव एक दीस पारायण दवरता मंगळार या शुक्रार आनी एक दिसा अशीची दनपारां भर दनपारां 3 घंट्याक हांव तुगेले पांयार येवन बैसू कितें गेला म्हणून बैस म्हणून बैसले स्पर्श जाला आनी एक नवदुर्गाचे हे कोण त्या हांव म्हणून हांव हेंका म्हणलें हांव मुगेले जीव मुगेलो आम्मा मुगेले उठू असो कसनी आसलो आम्मा आसा म्हणून आमी दोगे मम्मून बायल कितले आसता रे दर अमोशेक आतां आमी 27 हांगा आसा महाशिवरात्रक आमी लायक हे करताची आनी चेडू भायर गांव आसा तांणी म्हणटाची तुमी वचची हांगा तुका तांकां आशिर्वाद पावता तशी म्हणून जय कामाक्षी हांणी तांगेले अनुभव सांगिल्ले तांगेले एकले अनुभव न्ही हांगा आयिल्ले प्रत्येक भजकाल अनुभव ह्यांची कारणीक कितलो व्हड आसा म्हळ्यार प्रत्येक भजकाक तांकां कशी कश्ट आशिल्ली की त्या कश्ट निवारण जावच्याक आम्मा पावल्या म्हूण तांणी प्रत्येकल्यान सांगचें आसा आमकां विशेश जावन आतां येद्राक भजक मेळ्ळी तांगेले स्वप्नांत देव आयिल्लो आसा तांगेले दोळे येद्रा देव तांणी पळयल्लो आसा अशीची हे व्हिडिओ पळयल्ले तुमकां सर्वांक शिरोडा कामाक्षी देवाले अनुग्रह आसो म्हणून देवाले की मागताची आमी ह्या व्हिडिओ हांगा राबयता ती तुमकां खूश जाला म्हणून हांव लेखता धन्यवाद.